वर्साचो सातो काळ 20वें सातोळे सोमार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 19 वळी 16 ते 22. लागीं येवन कोणेकल्यान जेजूक विचारले, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितान भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हटलें, यो, जिवेशी मारूं न्हय, परद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करता तसोच पेल्याचो कर. त्या तरण्या धाकट्या मनशान ताका म्हटलें, ह्यो सगळ्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची कशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलें विकून दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका ठेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खंती बरीत जावन गेलो, तर ताका पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता एक तरणाटो जेजूशी येवन विचारता, सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? तो सगळ्यो जे देवाच्यो आज्ञा पाळतालो. आनी जेन्ना जेजून ताका सांगलें, तुजे लागीं आसा तितलें वीक आनी तें गरिबांक दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका ठेवो निर्माण कर, आनी म्हजे फाटल्यान ये. पूण तो गिरेस्त मनीस तरणाटो खंती बरीत जावन घरा गेलो, कित्याक ताची थंय जाय ती गिरेस्तकाय आसली, आनी तो गिरेस्तकाय दुबळ्यांक दिवंक तयार नासलो, सॅक्रिफीस त्याग करूंक तयार नासलो. जर आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार आमच्यान सॅक्रिफीस करूंक जाय. जर आमकां जिवितान भितर सरूंक जाय, जिवीत मेळच्याक आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय, सॅक्रिफीस करूंक जाय. देवाची कृपा आमकां हें करूंक मागुया. आमेन.